चेअरपर्सन जावन आयज तुगे फर्स्ट मिटींग आसलेली कितें डिसायड जालें? आज चेअरपर्सनान म्हणजे आज फर्स्ट ऑर्डिनरी मिटींग आसलेली तितून हिंदुस्तान पेट्रोलियम पंपाचो हो इश्यू आसलेलो तो जायते वर्सां पेंडींग आसलेलो तो इश्यू आमी आज डिस्कस केला तेणें आनी मागीर दुसरो आमचो ओल्ड गॅरेज आहा न्ही आमची तेजो थिंगा एक आमी प्रोजेक्ट हाडलेलो पयलो की ताका एक पार्किंग आनी मागीर वयर कमर्शियल आमी तो हें करून पार्किंग हें करून आमी तो फूल कमर्शियल घेवपाक तो आमी रेजोल्युशन घेयला तो डिस्कस केला आनी बारीक सोप्तेकाचो आमी येवपी सोप्तेकाचो तो इश्यू आमी डिस्कस केला. फेरी घालपाचें बी कितें डिसायड जालां आयज? हय सप्तकाचो आमकां सप्तक कमिटीन आमकां लेटर केला की तेमी फेरी घालपाक आमकां परमिशन दिला आनी आमी ती फेरी घातले एक दोन तारखेक आनी आमी स्टॉल जे आहा फेरीचे स्टॉल आहा तांकां आमी पयलींची रेट दवरल्या कित्याक 2 वर्सां कोवीड जालें आनी तांकां बिजनस नासलें. आतां फर्स्ट टायम आमी 2 वर्सां दामोदर सप्तक मनयता आनी तांकां आमी सेम रेट दवरल्या 150 गार्बेज 100 हे 1000 रुपीज गार्बेजीचे आनी मागीर आमकां हे कोण ते आमचे फर्निचरवाले तांकां पयली रेट 850 पर हे रनिंग मिटर ते तांकां लायतले ते ओल्ड रेटीचे आनी गार्बेज फी लायतले. सप्तक फेरी कितले दीस आसतली अशें डिसायड जालां? फक्त फेरी 7 दीस आसता. इशू कितें आशिल्लो आनी कितें डिसायड केलें आतां? HPCLान आमकां प्रपोजल दिल्लो की वन टायम सेटलमेंट ताणें सांगलां की ते आमकां लँड सुमार 9,010 कितें तो लँड आमी ते स्क्वेअर मिटर तो लँड आमकां रिटर्न दितले प्लस आमकां तेमीन थोडे आमकां ते पयशे आसलेले दिवपाचे जायते वर्सां पेंडींग इश्यू आसलेलो ते आमकां तेमीन आमकां प्रपोजल धाडला की तेमीन आपले भाशेन तेमीन हें केलां आपले हितून हें केलां आनी तेमी म्हाका प्रपोज धाडला. आमी आयज मिटिंगेक तो डिस्कस केला ते पयशांचो इश्यू तो आमी आतां डिसिजन घेयला मिटिंगेक आनी तो आमी आतां तांकां धाडटले प्रपोजल. कितले पयशे वन टायम सेटलमेंट दिवपाक रेडी आहाय ते आमकां उणें म्हळ्यार अशें करून 8 कोटी 8 कोटी वन टायम सेटलमेंट तुमी अग्री केला तें आतां? ना आमी आजून अग्री जाल्ना आमी तेजी पर्संटेज आमी ते जी काय आमी तेमी तांकां पयशे आसलेले ते पर्संटेज आसलेली 18% आमी तांकां लायताले ते आमकां म्हणटा 12% लाय म्हणटा इतले 97 to 2022 इतले ते पयशे बॅलन्स उरलेले ते 12% लाय म्हणटा. आमचे आहा की आमचे कॉन्सिलराचे आमच्या कॉन्सिलान केला तांकां 18% लायला ते म्हणटा 80% लायनाका आमकां 12% दी म्हण तेजे तेमी आमकां हें धाडला प्रपोजल धाडला आमी तांकां फक्त प्रपोजल धाडला धाडून केला की 50% फायन लायन तो आमी हें करूंक शकता 15%आन फायनल करपाक शकता. सो तेंगे आतां कितें रिप्लाय येता तेका रावपाक तुमगे ओल्ड गॅरेज आसली ती तुमी स्क्रॅप करपाचें ठरयलां आनी थिंगा कितें प्रोजेक्ट हाडपाक सोदता? स्क्रॅप म्हळ्यार ताका ओल्ड गॅरेजीर पळय आसलो प्रोजेक्ट आसलो ताका आमी पार्किंग आसलो पयलो प्रोजेक्ट आसलो ते पार्किंग 2-3 मजली पार्किंग मागीर वयर कमर्शियल आमी चोयलां पणजे तो जेसलो प्रोजेक्ट आहा एअर करून सिटीन प्रोजेक्ट आहा तो चलो सेम सारको वायट एलिफंट आसा सारको चलना देखून आमी तो तेजेर रिवायज केला आतां की हो प्रोजेक्ट आमी फूल कमर्शियल करतले. कितले फ्लोर? सुमार एक 6 फ्लोर आसतले. 6 फ्लोर कमर्शियल बिल्डींग सकयल पार्किंग आसता. सो रेजोल्युशन घेतलं.